केंद्राचे हागणदारी मुक्त स्किमी खाला गोंयांत 70,000 बायो टॉयलेट बांदपाचे आसात। मुणकारी जमनींचेर एनओसीची अडचण येता जाल्यार सरकार कायदो दुरुस्ती करतलो। 70% टॉयलेट खाजगी जमनीर येतले, थंय एनओसींचो प्रश्न ना। जमीन मेळना थंय कम्युनिटी टॉयलेट बांदतले म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। ही स्कीम चालीक लागना म्हणून विधानसभेत प्रश्न आयिल्लो। लास्ट तुवें विचारला ते हे क्वेश्चनाची शेपडी म्हणल्यार वेदर वर्क्स फॉर परचेस ऑफ बायो टॉयलेट्स आर टेंडर्ड। ही सरकाराची योजना आसा बायो टॉयलेट्स दिवपाक। आमी सर्वे केला ते प्रमाणे 70,000 सुमार लोकां टॉयलेट्स ना आनी आमचे माननीय चीफ मिनिस्टर हितून पर्सनल इंट्रस्ट घेवन ओपन डेफिकेशन आसपा जायना आमच्या गोंयान। ODF प्रोग्राम जो आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आमी तो व्हडले प्रमाणान करून आख्खे गोंयान कोणा टॉयलेट ना तांकां टॉयलेट दिवपा सोदता। आतां ही जी योजना आसा आमी सर्वे केल्ली आसा, खूंय टॉयलेट आसा खूंय टॉयलेट ना। आतां फुडलो जो कारोबार आसा टेंडर करपाचे खुंयचे पार्टी दिवपाचे, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ते एडवान्स स्टेज आसा ते पार्टी आयडेंटिफाय करून टेंडर करून हे काम चालू जावपा सारकें। आमचें मागीर इम्प्लिमेंटेशन आमकां येतलें। The tender will be floated by Goa Waste Management Corporation, and there cannot be one contractor because total requirement is 60, not 70. It is 60,000. The figure which is now coming to final stage is around 60,000. 60,000 in 2-3 months cannot be supplied by one contractor. So there may be 7-8 contractors supplying the price will be same, the lowest. So basically toilet supply करतले तातून भितर the scheme is being devised. So I think by 10th or 12th August tender बिंडर सगळे जाल्ले आसतले। टॉयलेट घेवपाचे जे फॉर्मुलिटीज कितें आहाय त्यो मातशें सांगच्यो। पयले आमगे सुलाब टॉयलेट आसले, आतां ते चडशे पेंडींग आसले मुणकाराले बाकरागे एनओसी मेळना जाय, एकाय एनओसी जाय पडत जालें। हो बरो प्रश्न आसा। तुमी पळयला जायत्यो स्कीम आनी योजना लोकां मेरेन पावयता तेन्ना पंचायती एक डिफिकल्टी येता। भाडकार आसा तो कसोय एनओसी दिना, टॉयलेट बांदपा आसून दी वा इल्लें घर दोखून सारकें करपा, ही प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी आसा। हे म्युनिसिपल एरियानूय हे प्रॉब्लेम येता। आमी हे लक्षान घेवनूच आमी निर्णय घेतलेलो आसा कायदो हाडपाक। ते बाबतीन आमी कायदो हाडटा, बदलता, सो दॅट इट डज नॉट बिकम इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम। ही स्कीम आमकां खऱ्यांनी लोकांक दिवपा जाय आनी ODF फ्री गोंय करून आमकां दाखोवपा जाय। एनओसीची गरज ना, कारण 70% जे आसा भितरले पळय 60,000तले ते स्वताची जमीन आहा तांची। काही जाग्यार जमिनूच ना त्या जाग्यार कम्युनिटी टॉयलेट बांदतले आनी ज्या जाग्यार पळय मुणकारियल बी घर आसा ताका कायद्यानूच फरक करून टॉयलेटाक जो जागो आहा तो जागो डायरेक्ट बांदपाक मेळटले, एनओसीची आवश्यकता नसतली। वी आर अमेंडिंग द एक्ट अकॉर्डिंगली। दाबोळे विमानतळा भायर आशिल्ल्या GTDCच्या ॲप बेस्ड टॅक्सी काउंटराचेर बुधवारा वाद जाल्ले भशेन जालो। युनियनाचे वांगडी टॅक्सीकारांकडच्यान पयशे घेतात म्हूण तिगा चौगा टॅक्सीवाल्यांचो आरोप। ॲप बेस्ड काउंटर चलोवंक युनियन केल्ले ते टॅक्सीवाल्यांच्याच बऱ्याक म्हूण टॅक्सीवाल्यांक घेवन युनियनाच्या फुडाऱ्यांनी खुलासो केलो। पूण हे कांय थोडे युनियन आसात जे ह्या टॅक्सीकारांक अशी अफवा फैलयतात की हो एक्सक्लुसीव काउंटर तांकां मेळ्ळो आसा आनी तेंच्या कडल्यान हे पयशे डिमांड करतात। तुमकां घेवपाना म्हणटा तो, आमकां कित्याक घेवपाना? आमी गोंयचे न्हू आनी आमकां रायट ना? हो काउंटर कोणाच्या बापायचो न्हू? ते टुरिजमाचे, तो म्हणटा टुरिजमान ना, आपणाक दिल्ल्या टुरिजमान आपूण ते सगळे मॅनेज करता। युनियन फी म्हणल्यार तो पयशे कोणाक वयता ताका विचारला, तो म्हाका आमकां म्हणटा तो की ते आमच्या युनियनाक पयशे वयतले 360 रुपया आनी तो म्हणटा म्हाज्या कडेन 230 गाडी आहा, 240 गाडी आहा। सर आमचे गाडी एकूच आहा आनी ते म्हणलें ते एकूच गाडी ते। तो म्हणटा हांव कोणाची गाडी घेतलो, तुजो गाडी घेवपाना। 3 नंबर आहले, तितल्यान म्हाका नंबर येयले की तो मनोज तारी म्हणून कोण येयल्लो येवन म्हाका म्हणपाक लागलो एका भायर काड। हांवें म्हणलें कित्याक भायर काडपाचें? ना आपणाची युनियन फीज भरूंक ना। युनियनाच्या फुडाऱ्यांनी स्पश्टीकरण दिले। आयच्या डेटीन कोण युनियन फ्री चलयना, एक जालें। दुसरें आयच्या डेटीन युनियन चलोवपाक बसून ताका एक मिनिमम फी आसता जी म्हाजी फी 500 रुपया। आमकां जेन्ना प्रॉब्लम एअरपोर्टार जाल्लो टावटिंगेच्या केसीन तेन्ना आमकां GTDCन सांगलें की बाबा एक तर तूं चॅलेंज कर नाजाल्यार एक तर अमिटमेंट कर। तेन्ना हांवें कितें सांगलें, म्हाका चॅलेंज करपाक नाका, म्हाका अमिटमेंट करपाक जाय। तेचेर ताणें हो उपाय काडलो की बाबा
थंय गाडये शॉर्टेज पडटा जो आनी कितें तेंच्यांनी एक उपाय काडलो की आमी कितें आतां एप सिस्टम करतले म्हणून हो जो NGO परशुराम सोनुलेकर हो आमचे कडेन येयल्लो आमकां वाट दाखयतलो म्हणून कितें आनी हेणें कितें केलें की आमचे कडेन 10,000 रुपया काडया आनी कितें आतां हें करया हय हे भुरग्या हांव सांगना हे भुरग्या सांगतालो तुका हांव सांगता हे भुरग्या सांगतालो तुका कितें तेच्या उपरांत हांव म्हणपाक लागलो आपल्याक म्हणपाक लागलो पयलीं 2 लाख रुपया जाय आनी मागीर म्हणपाक लागलो आपूण फर्दर कितें आतां करता आमचे कडेन रिकॉर्डिंग आहा तेच्या अगेन्स्ट सगळे आमच्या भुरग्यां कडेन ह्या जे हेणें उतरां म्हटल्या ती तुमकां जाय हांव गव्हर्मेंटाक आतां फॉरवर्ड करता प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.